पीडीसीक कन्स्ट्रक्शन लायसन 17 तारीख पर्यंत दिवपाची गरज ना अशें सांगलें. अशें सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यांनी फोन घेवंक ना. मेसेज केलो पूण आमचें दुर्भाग्य अशें की हो सेक्रेटरी आणि सरपंच तांकां सामील जाले. जवळ 12:15 आमकां स्टे मेळटा आणि 1:30 सुमार जी आमची पंचायत जी आसा ती ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा ते इश्यू करता. आता 17 तारीख ती केस जाली. 17 तारीखसून ही जी स्टे जी आसा ही 8 जानेवारी पर्यंत कोर्टान कितें केल्ली आसा एक्सटेंड केल्ली आसा. स्टे आसा कन्स्ट्रक्शनाचेर त्या लायसनाचेर. इतके आसून गेले आता 4 दीस जाले हो सरकाराचो प्रोजेक्ट. म्हणजे तुमकां कोर्टाचे कांय पडले ना, मुख्यमंत्र्याकूय कांय पडलेले ना. आमचे पर्यटन मंत्री आसा तेकाय कांय पडलेले ना. अरे तुम्ही कायदे मेकर मरे, कायदे करपी मरे तुम्ही. पंचायतीन आमचो गळो चिरलो, विश्वासघात केलो आमच्या बरोबर. आणि हो जो पर्यटन मंत्री जो आसा तो सुरवात पासून सांगता कितें म्हणून सांगता की हांगासर वेटलँडाचे जे कितें ह्या आसा तेंचे आमकां हें आसा म्हणून एनओसी आसा म्हणून. तुमी त्या बोर्डार वचून पळया, जो बोर्ड लायल्लो आसा वेटलँडाची खंय हें आसा एनओसी आसा. कारण तो वेटलँडाचो जो एक्ट जो आसा तेतून खंयसरूच खंयच्याच अशें एक कॉलम ना की वेटलँडा मदीं कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवचें म्हणून अथवा कन्स्ट्रक्शना खातीर एनओसी दिवची म्हणून. हे सगळ्यांक आमकां कळ्ळां आसतलें आतां. बिकॉज इट इज अ वेटलँड इट इज. आणि हो पर्यटन मंत्री कितें करता, आपली बाजू घेताना ना ते बफर झोनाच्या भायर आसा. अरे बाबा म्हाका सांगा, हे म्हजें शरीर हो गोविंद शिरोडकार जरा हांव वेटलँड आनी तूं कितें म्हणटा ना हो हात गोविंदाचो न्ही, म्हणजे हो हात जो आसा हो वेटलँडाचो भाग न्ही असो बाब रोहन खंवटा म्हणटा. हे बरोबर आसा. वेटलँड इज वेटलँड. त्याचो विस्तार कितको आसा वयरसून आमकां कांय दिसना. भितर कसले कसले झरे आसा हे देवाक खबर. सायंटिस्ट आसा तांकां खबर. असले तरेचे हे सगळे जे ह्या आसा. अरे बाबा काल तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, हो उलयलो ह्या विशयाचेर उलयलो काय म्हणटा. काय त्याच्या एडवोकेटान ताका सांगूंक ना की बाबा स्टे आसा ती आता 8 जानेवारी पर्यंत एक्सटेंड जाल्ली आसा म्हणून. हे चल्लां कितें, या सरकारान चल्लां कितें. हांव अपील करता जे कोण आमचे लेजिस्लेटर आसा तेंचे कडेन की ह्याचो जाप जो आसा तुम्ही आता असेंब्लीन विचारपाक जाय. विचारचो तुम्ही आणि लोकांनी हे करचे. हे पळय आतां म्हज्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता, एके वटच्यान इंदिरानगर थंयची घाण सगळो हे आसा गू मूत सगळो तेतून आमी जे मूळ जे गोंयकार आसा निजाचे गोंयकार आसा तांकां आमकां थंय काबार केले. आनी आतां हे वटेच्यान जे युनिटी मॉल येतले तो प्रशासन स्तंभ येतलो. ही सगळी गार्बेज, तीच जी गार्बेज आहा ती व्हरपाक जायना सरकाराच्यान हेणी पंचायतीच्यान. हे चल्लां कितें. आमचो आमदार बाबरूलाल फर्नांडीस पयली मामी आसली आनी कोण आसले. तुम्ही केन्ना आयकला रे बाबा न्हू की चिमलच्या खातीर केन्ना बाबा चिमलकारांची इतकी शेतां पिड्ड्यार जाली, मेरशेकारांची इतकी शेतां पिड्ड्यार जाली इंदिरानगराक लागून. तेज्या खातीर तांकां कितें तरी कंपेन्सेशन दिवचें असलो आवाज काडलेलो केन्ना आयकला ना. मुख्यमंत्र्याच्या माझे घर म्हणून तुम्ही कितें करता. हांगासर आमचे प्रश्न तुमकां दिसना रे. आणि वचत ते
या बारीक लोकांचेर या आदिवासीचेर तुम्ही हो अन्याय कित्या खातीर करता तुम्ही जे ह्या आसा हेज्यो भगवान बिरसा मुंडाच्यो तुम्ही जयंती साजऱ्यो केल्यो म्हणून तुमकां कितें दिसता की तुम्ही हेजेर आमच्या आदिवासीचेर व्हडलो हे करता म्हणून उपकार करता म्हणून अरे बाबा त्यांचे जल जंगल जमीन वाचयले जर जायत जाल्यारूच ती या बिरसा मुंडाक खरी श्रद्धांजली ठरतली ना जाल्यार ना तर हांव सांगूंक सोदता हे का आमच्या फुडें कितें जाता तें जाता जेन्ना आता तरी जर तर बाप आमचो रोहन खंवटो जो आसा माननीय पर्यटन मंत्री त्याच बरोबर हांगासरलो जो लॉ मिनिस्टर जो कोण आसतलो तो ताणें हेचें कॉग्निजन्स घेवचें या सरकाराचें चीफ सेक्रेटरीन हेचें कॉग्निजन्स घेवचें कारण ही स्टे आसतना हांगासर जे नियम जे मोडपाचे आसा लॉ जो ब्रेक करपाचो आसा हो कोणी केल्ले आसा हे कर्म कोणी केल्ले आसा तर सरकारान केल्ले आसा ताका जाप विचारा जर तर हांव तूं आमी जर सगळे स्टे आसतना जर आमी असले जर आमचें काम जर केल्लें आमच्या हातीन बेडयो पडपाच्यो काय ना पडपाच्यो गोंयकारांनो सांगा आणि हो उद्दम सरकार हे माजलेलें हे कितें चलयलां कितें काल तो हांगासर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेताना मामलेदार आयलो आणि हो मामलेदार नेटान वचून तांकां सांगता त्या बिल्डराक अरे तुम्ही काम कित्याक बंद दवरला रे चालू करा रे काम ते हे मॅजिस्ट्रेटाचें काम पयलीं चौकशी कर मरे ते कितें आसा तें कायद्याची बाजू पळय कितें आसा ती समजून घे अरे आमी ताका समजून सांगले अजयन सांगले सगळ्यांनी सांगले बाबा 8 तारखेपर्यंत स्टे आसा स्टे आसतना हे काम कशें करता हे तांकां विचार म्हणून हे रे म्हज्या बगल्या तू कितें हांगासर हेका फॅशन शोक हे येयल्लो डान्स करपाक येयल्लो हय मामलेदार म्हणटा हांव फॅशन शोक आयिल्लो आमी आतां काल हे आमच्या सरपंच आणि सेक्रेटरीक सोदता पंचायतीन गेले आमी ना हे गायब आसा सामके धाडस जायना तांकां आमकां फेस करपाक आमच्या ग्रामस्थांचे चिमलकार आसा तांकां फेस करपाक हांव नको हे जे कितें हो प्रोजेक्ट जो आसा आतां काल पासून तेंच्यांनी पळय आसा त्यो दोन आसली पोकलीन आसली जेसीबी बी राती तेणी आनीक 2 हाडला 4 जाल्यो आतां ते आमकां भितर वचपाक थंय हें दिना हांवें ताका सांगलें अरे बाबा म्हाका हे आसा अधिकार आसा आय एम द कस्टोडियन ऑफ दीस वेटलँड हांव चेअरमॅन आसा नोटिफायड चेअरमॅन ऑफ दीस वेटलँड सो कितें म्हणजे म्हाका सांगता हांव ह्या तळ्याचो वापर जो आसा पोर्तुगीजांक कळो खूब सेन्सिटिव्ह आसले ते उदकाच्या बाबतीन वेटलँडाच्या बाबतीन तळ्याचो वापर 1908 तेंच्यांनी जेन्ना फॅमिन पडले जे उदकाचे हांगासर पणजे सप्लाय करपाक आयबंदरा हांगासर सप्लाय करपाक तेजें उदक वापरलें तेंच्यांनी तान बगयली जो तानेल्लो आसलो तांची आणि आयज हे सरकार कितें करता अरे बाबा तुम्ही वेटलँड वतात ते वेटलँड म्हणून जी पळय आतां तुम्ही डिक्लेअर पळय करता पळय काय न्ही ती जर तुमचे कडेन सांबाळपाक जर जायना आसत अरे पापयानो कित्या खातीर ती डिक्लेअर करता आणि आमचो जो हेजो वेटलँडाचो जो आमचो मेंबर सेक्रेटरी आसा तो सांगता ना इट इज कमिंग आउट ऑफ बफर झोन आणि तोच मुद्दो उखलून कोण आमचो बाब रोहन खंवटो जो आसा तो सांगता हेजी एनओसी आसा दॅट इज नॉट एनओसी मागीर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स खंय गेले त्याचे प्रावधान ना आमी ते चॅलेंज केल्लें आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जर तर नोव्हेंबर म्हयन्यान हांगासर जर उदक जर मेळटा आसत जाल्यार तुमी जे कितें मार्किंग केल्लें आसा हेचें इन्फ्लुएन्स झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साचें चुकीचें आसा अशें आमचें म्हणणें आसा आनी फुडें एकूच सांगता हो जो आतां पर्यंत जी लढाई जाल्ली आसा कोर्टान ती कसली लढाई जाल्ली आसा वेदर ही हॅज दॅट ज्युरिडिक्शन टू इश्यू दॅट लायसन ऑर नॉट पण आमचे समरी जी आसा हो जे आमचें पेटिशन जें आसा तेचेर म्हणजे सगळ्या दृश्टीन एनवायरमेंटाच्या दृश्टीन मागीर हेच्या दृश्टीन गार्बेजच्या दृश्टीन मागीर
सगळ्या उदकाच्या दृश्टीन हांगासर सगळे आमचे जे पेटिशन आसा ते फुडें कंटिन्यू उरपाचें आसा. तर हांव जे पोटतिडकीन उलयलो तुमचे कडेन ही म्हाजी एकट्याची पोटतिडीक न्ही, म्हाज्या आख्ख्या गांवची पोटतिडीक आसा. हे आमच्या सरकारान समजून घेवचें, माननीय मुख्यमंत्र्यान समजून घेवचें आणि हो जो माजलेलो जो हत्ती जो आसा ताजो लाडको मिनिस्टर ताका आवर घालचो प्लीज. हांव म्हणटा अजून म्हणटा दोतोराक जेन्ना हांव ताका मेळ्ळो त्या वेळार याची जी सगळी कर्मां आसा न्ही या जीटीडीसी मिनिस्टराची हांवें रुदोल्फाच्या समोर आमदाराच्या समोर हांवें एका सांगिल्लें आसा, सीएमाक सांगिल्लें आसा ती सायडीची जी आसा दोंगर जो आसा थंयसर तेजे कितें संबंध आसा काय ना म्हणून हे जे सगळे प्रोजेक्ट अरे कोणूय आमदार जर जालो जर जाय इतको बरो जर खोट्याचो प्रोजेक्ट जर आसा जर जाय तो आपल्या हितून व्हरतलो, मतदारसंघात व्हरतलो, हांगा जग पारीत येवचें नाशिल्लो. ही वूड हॅव नॉट कम हियर. म्हणजे कितें आसा हांगासर तेजो सेल्फ इंटरेस्ट आसा. हे हांव जग जाहीर म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावांक सांगूंक सोदता आनी भयणांक सांगूंक सोदता आनी हेचो निशेध आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी करपाक जाय. म्हाका खबर आसा आय एम वन ऑफ द पेटिशनर इन दीस. म्हणून हांव म्हजे कांय जे आनीक ज्यो म्हाज्यो उग्र ज्यो प्रतिक्रिया आसा त्यो हांगासर मानिना. तुमकां कितें समजूंक जाय तें तुमी समजला आसतलें पूण एकूच म्हाका कॅरी करपाचें आसा इतकेंच आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत की हांगासर 8 तारीख पर्यंत स्टे आसतना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची हे सरकारान जे आसा बेकायदेशीर कळ्ळें न्ही बेकायदेशीर इट इज अ कंटेम ऑफ कोर्ट आमच्या ह्याच्या गांवठी भाशेन दीस इज द कंटेम ऑफ कोर्ट. कोर्टाचो अवमान आसा हो हे तुमी कॅरी करचें आनी आमच्या समस्त गोंयकारांक सांगचें. आनी 4 तारीख हांगासर आमी व्हडली सभा जावपाची आसा तितून सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणान हांगासर येवचें अशें हांव आव्हान करतां. थोडक्यान उलयता हांव जे काल स्टेटमेंट येयला केदार नायक जो टुरिझम डिपार्टमेंटचो डायरेक्टर आसा अशें दिसता ते स्टेटमेंट आमची ती प्रेस कॉन्फरन्स जाला आनी भितर आमी गेले तेजे आनी ते मामलेदारा कडेन जे आर्ग्युमेंट्स जाले तेजे रिएक्शन दिवपाक की आमी जे DTDC आनी टुरिझम डिपार्टमेंट सारके आसा म्हणून ते ताका कोणी तरी सांगला आनी कोण तरी म्हणल्यार तो रोहन कावंटीन सांगला आनी तेंचे स्टेटमेंट दिला. सो केदाराक थोडे क्वेश्चन्स आहा म्हाजे. तूं म्हणटा की तुमचे कडेन परमिशन सगळें इन्क्लुडींग पंचायत लायसन तुमचे कडेन आसा. पंचायत लायसन 6 डिसेंबराक दिला. मग हे काम सगळ्यांक खबर आसा हे काम सप्टेंबराच्यान चालू आसा. सप्टेंबर ते 6 डिसेंबर पर्यंत तूं ओग्गी कित्याक आसलो? केदारान एकूय शब्द कित्याक काडूं ना की आपलो डिपार्टमेंट आपलो टुरिझम मिनिस्टर आमकां इल्लिगल काम थंयसर करपाक लायता म्हणून. हो फर्स्ट क्वेश्चन. दुसरो क्वेश्चन जे तुम्ही डॉक्युमेंट्स NOC दिला म्हणटा एनवायरमेंटल क्लिअरन्स दिला म्हणटा ट्री कटिंग NOC दिला म्हणटा हेल्थाचे NOC दिला म्हणटा आणि बाकीचे NOC दिला म्हणटा त्यो NOCs पंचायतीक तुम्ही अजून कित्याक दिवंक ना? हो तुका दुसरो क्वेश्चन. तिसरो मेन क्वेश्चन आता जे काम चलता आणि काल आमकां मामलेदारूय आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर टर्नआउट मारतालो ते कन्स्ट्रक्शन लायसनाच्या आधाराचेर. आता कन्स्ट्रक्शन लायसन कशें दिला? 6-12 डिसेंबराक कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला. ते कशें दिला? एज पर कोर्ट ऑर्डर. कोणाची कोर्ट ऑर्डर? BDOची आणि DOPची. BDOची ऑर्डर आसा ती 28 नोव्हेंबराक आसा आणि DOPची ऑर्डर आसा ती 5 डिसेंबराक आसा. या दोन्ही ऑर्डरीचे प्रमाणे पंचायतीन 6 तारीख कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला. मग 7 तारीख डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑर्डर पास केला की जो 28 नोव्हेंबराची ती BDOची ऑर्डर आसा आणि 5 डिसेंबराक ती DOPची ऑर्डर आसा ती एक्झिक्यूट करपाक मेळना. आणि हे साधे हे कायद्याची गणित कोणाकूय सांगत जाल्यार 10वीच्या भुरग्याक सांगत जाल्यार कळटलें की स्टे आसतना कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाक मेळना. आणि जेन्ना तुमकां खबर आसा ओके 6 तारीख तुमकां कळोंक ना 7 तारीख तुमकां कळ्ळें स्टे आसा म्हणून 8 तारीख तुमकां कळ्ळें स्टे आसा म्हणून तरी पूण तुमी हे काम कशें चालू करता? हो म्हाजो तिसरो प्रश्न आहा केदाराक सांगूंक सोदता. तुजे
नावान र आसा आमी 3 RR सांगलेले, एक रोहन खंवटे, एक रुदास आणि एक राजेश खंवटे. तर तुका इन्वॉल्व करपाक आमकां लायनाका. आमी घराणे घातलेले ते तिघांच्या नावान, तर तुज्या नावान आमकां घराणे घालचे पडटले जर तूं असली फालतू आनी बेजले स्टेटमेंट कळनासतना उलयता पळय ते करपाक लागलो जाल्यार. तर बेगीच्या बेगीन तुवें जी ऑर्डर आहा तेजेर कॉग्निझन्स घेवन हे काम स्टॉप करपाक जाय. आनी एक गजाल, पंचायतीन ऑलरेडी एका 1 ऑक्टोबराक स्टॉप नोटीस काढलेली हा कामाक. या स्टॉप नोटीस काढलेले आसा कित्याक तेन्ना काम चालू असलेले. सप्टेंबरान काम चालू असले. आम्ही सप्टेंबरान कंप्लेंट केली. 1 ऑक्टोबराक तेका स्टॉप नोटीस आहा. ती स्टॉप नोटीस केन्नाच वेकेट जावंक ना आनी भायर तेका स्टे ऑर्डर येवंक ना स्टॉप नोटीसाचेर. तर ती स्टॉप नोटीस आसतना सुद्दां हे काम चालू आसा. हांव ती लायसन दिला ते दुसरें उलयता. मग स्टॉप नोटीस अजून आसा ती व्हॅलीड आसा. तेंच्यांनी ती चॅलेंज करूंक ना. सो हितूनसून कळटा की हे सरकार हे बेगीनच्या बेगीन हे काम करूंक सोदता. सो आमी जो आमचो काल अनाउन्समेंट केल्ले की कालच्यान आमचें तें महायुद्ध चालू जाता म्हणून काल आमकां सरपंच आनी सेक्रेटरी मेळोंक ना. आमी रावले थंयसर दीसभर रावले, आमकां तें मेळोंक ना. सो फाल्यांच्यान जो आमचो कितें आहा तो हंगर स्ट्रायक चालू जातलो आनी आमी प्रेशरायज करतले. कोर्टान आमचे विलेजर्स थोडे गेलात, तांकां रिस्ट्रिक्शन्स आहा, तांकां ते उलोवंक मेळना. ती बाजू कोर्टान झगडलेत. मात आमी चिमोलकार फाल्यांच्यान हंगर स्ट्रायकाक वयतले आनी ती हंगर स्ट्रायक आमी 4 तारखे पर्यंत स्ट्रेच करतले. 4 तारीख आमची व्हडली सभा जातली. त्याच्या नंतर आमी फुडले डिसिजन 8 तारखेचे कितें डिसिजन येता त्या प्रमाणे आमी फुडलो डिसिजन घेतले. मात आमचो डिमांड आहा की हे बेगीनच्या बेगीन काम स्टॉप जावपाक जाय आनी पंचायतींनी ती NOC कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते तांकां दिवपाक मेळना. ते कायद्याच्या भायर आसा. तेगेर स्टे ऑर्डर आसा ती रिवोक करपाक जाय. हो आमचो डिमांड आहा. पूण अजय ते आता सध्या तरी काम चालू झालें आणि तुम्ही म्हणता पळय की स्टे ऑर्डर आसतना काम चालू जालें. लिगली कित्याक वचना तुमी? लिगली आहा तो सध्या आमी वचपाचे आसा. जी ऑलरेडी ज्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जावन 23 तारखेच्यान काम जालें ते आमी डॉक्युमेंट केला. 23 तारखेच्यान पेपरासून फोटो घेतला, 24 तारखेचे घेतला आणि कालचे डॉक्युमेंट केला. आता सध्या कितें जाला, वेकेशन बेंच चलता. सो म्हाका दिसता आमी सोमाराच्यान ते बसता अशें आयकला. विकान 2 तास बसता आणि ते बॉम्बे बसतले चड करून ते व्हर्च्युअली घेतले. सो बाय मंडे पर्यंत आमी बिकॉज ऑफ वेकेशन आमी उरला ना. हेच्या पयलीं आमी ते घातलेले ऑलरेडी घातलेले आसले. तितले काम जातले. ते एकूच ऑथॉरिटी आहे इमिजिएटली स्टॉप करूंक शकता ती म्हटल्यार पंचायत. तांकांच रायट आहे की अजून पर्यंत पंचायतीन इन्स्पेक्शन करूंक ना. आणि स्टॉप नोटीस ती काढलेली ऑक्टोबरात ती अजून व्हॅलीड आहा. वेकेट करूंक ना. आणि ही अजून आमकां सांगलेली तेंच्यानी इन्स्पेक्शन करता म्हणटा. एकूच ऑथॉरिटी आहे पंचायत. तिका ऑफिशियली थंयसर वचपाक मेळटा. काल फ्लायिंग स्क्वॉडाक आमी आपयल्ले. फ्लायिंग स्क्वॉड येवंक ना. मामलेदार येयलो. तो मामलेदार लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करपाक येता. तो आमकां कितें म्हणटा, तुमी खंय फॉल लँग्वेज यूज करता, कितें म्हणटा आपल्याक. अरे तूं भितर आमकां आमच्या आवयचेर तो चीर हरण जाता आनी तूं म्हणटा आमकां धृतराष्ट्राच्या भाशेन कुड्डो जा आनी ते पळय म्हणून. ताका सांगलें आमी ते कुड्डो जावन पळोवची ना. आमचें कितें आहा तें महायुद्ध आमी फाल्यांच्यान चालू करतले. अजय अनेक प्रश्न आहा. तुमचे न्यूली इलेक्टेड जो ZP मेंबर आहा तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाता. दिस इज नॉट माय इश्यू म्हणून हेच्या बद्दल कितें उलयतले? ते कालूच आमी एक्चुअली आन्सर दिला. ताका परत आन्सर दिवपाची गरज ना. तिका जर तिजो इश्यू ना जाल्यार ती हांगा सरपंचाक घेवन आख्खी चिमला आनी मिरचे कित्याक भोंवलेली. आनी काल सुद्दां ती थोड्या देवळांनी येयली. ती लुपोन येयल्ली. ती अशें तिका लुपोनूच येवनी. तिका जर खरेंच जर चिंबोलकारांचे पडलेले आसले जाल्यार ती हेजेर तिंका युनिटी मॉल जाय काय नाका ते क्लियर करतले. आता फाल्यां तुमी हे करता हंगर स्ट्रायक स्टार्ट करतले म्हणल्यार कितले लोक पासून तुमी एक्सपेक्ट करता? फाल्यां मॅक्झिमम येतले. आमी सगळ्यांक कॉल दिल्ले आसा. मात कितें आहा थोडे जाणटे सिनियर सिटीजन तेंची आमकां केअर घेवची पडटले. मात कोण आमचो जो मॉडॅलिटीज आहा ते फाल्यांच तुमकां आमी सांगतले. मात मॅक्झिमम लोक येतले म्हणटा. लोक येतले. मॅक्झिमम लोक येतले. आनी अजून आमी भायले जे NGOज आसा नाजाल्यार भायले जे विलेजर्स आसा थंयसर आमी वयतात तांकां सपोर्ट करपाक. मागीर ट्रायबल ऑर्गनायझेशन महासभेक येवपाक तेजी आमची पॅरलल सांजची म्हणजे जे आमची हे जावन सांजचो आमचो जर हे जावन मागीर आमी इवनिंग सेशन आहा ते रॅलीज घेवन सगळे मशाली घेवन गांवांनी भोंवतले. ते आमचे अवेअरनेस चालू जाता. आमी एक्सपेक्ट करता की मॅक्झिमम लोक येतले. हंगर स्ट्रायकाक कोण बसतले कोण फुडें वयतले ते मोजकेच लोक बसतले. मात सपोर्ट करपाक सगळे जाण येतले. आता तूं आरचे रिप्रेझेंट करता. तुमचो आमदार आनी मनोज परब मागीर तुमचे आतां न्यूली इलेक्टेड ZP मेंबर आहा ते फाल्यां येतले.
ते फाल्यां तिंका आमी अजून तसो अपील करूंक ना. जर गरज आसा फाल्यां जर तिंका आमी आपयतले. कित्याक सांग एवरी टायम हो असेंब्लीन आमचे विलेज वर्कर असेंब्ली फर्स्ट आमदार आहा तेणी काडलेलो आसा. तेंच्यांनी ते क्वेश्चनूय घातलेले आनी डॉक्युमेंट जे आमकां थोडे मेळ्ळा ते एनवायरमेंट क्लियरन्स तेणी एलोकेट जाता. लास्ट ते मिटींग जालें ते एकूच आमदार आसलो तो येयल्लो. मागीर जेन्ना तेणी गरज काल तितून तेणी कॉल केली येवपाक जाय जाल्यार आपूण येता म्हणून आमी सांगलें काल गरज नासली. जेन्ना गरज जाय आमी आपयतले आनी फाल्यां जर गरज पडटा जशें लोकांचो डिमांड आहा आमी सगळ्यांक आपयतले. आता तुम्ही दुसऱ्या गावांनी लढाई देता ते करमय गेलो, तुमच्या अंदर गेलो, मागीर शिरगाणा गेलो, शिरगाणा गेलो, मागीर आणि दुसऱ्या स्वादारी गेलेलो. तर ते लोक तुमकां ऑलरेडी काल आमचे व्हिडिओज पण ऑलरेडी स्वतः पाळ्याच्या लोकांनी करमणच्या लोकांनी ऑलरेडी आमकां सपोर्ट दाखयलेलो आसा आनी फोन करून आमकां स्पेशली फेसबुकाचे कमेंट बीन तेंच्यांनी सपोर्ट दाखयलेलो आसा आनी तेंच्यांनी फोन करून सांगलेलें आसा. फॉर एक्झाम्पल पाळ्या आमचे ते तुषार बीन आसा ते हेड टीचर मागीर हांगसर ते आमचे करमचे भुवनेश्वर बीन आसा तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी कनेक्ट केला की हे लढाईन तुमकां जेन्ना गरज पडटली आमी येतली. जेन्ना तांकां गरज पडला हो आयज गाकुवेत प्रेसिडेंट म्हणून तो थंयसर गेल्लो आसा. आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून गेल्ले आसा. सो सगळ्या लोकांक आमी अपील करतले फाल्यां. ट्रायबल तुमच्या मेन इम्पॉर्टंट आहा पळय ट्रायबल हे मेन इम्पॉर्टंट आहा पळय ते ट्रायबल बेल्ट आनी ट्रायबलाचे तुमची जायती ऑर्गनायजेशन आहा तेंचो पळय हें कितें आहा व्ह्यू कितें आहा ह्या बाबतींत. कारण ट्रायबलाची जी ऑर्गनायजेशन्स आसा खुबश्या आमची जी ट्रायबलाची जी ऑर्गनायजेशन आसा तांकां हांव रिप्रेझेंट करता. आतां ऑल गोवा जो आमचे गावडा कुंबी वेळी जी सगळ्यांत जुनी संघटना आसा तेजो हांव अध्यक्ष आसा. सो आमच्या ट्रायबलांक आमी हें आसा कॉल हेज्यान पयलीं दिल्लो आनी आतां हेज्यान फुडें बी आमी दितले. कारण ज्या ज्या जाग्यार कितें अन्याय जाता थंयसर आमचो गाकुवेत म्हणटा तो पावता थंय म्हणजे आमची टीम आसा ती पावता आनी थंय आमी तांकां सगळे हितून म्हणजे कायद्याच्या दृश्टीन हेच्या दृश्टीन जे तांकां एसिस्टन्स जाय आसता ते आमी तांकां दिता. सो दे आर ऑब्लायज टू अस. हितून म्हणजे 4 तारीख आमी पळयतले कळ्ळें न्ही ती सगळ्या हितूनच्यान हांगासर हें आसतलें कळ्ळें त्या बद्दल प्रश्नच ना. अजय बाबा अशें आयकून येयलें की रातचें काम चलता तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉड येना हिंगा. अरे ते दीस दिसाचे आपयल्ले रातचे ते दीस दिसाचे आपयले ते दीस येवंक ना आनी ते फ्लायींग स्क्वॉड रिप्रेझेंट करता म्हणून तो छाती आपण वोट करून मामलेदार म्हणून येयल्लो. तेजे आमी हिस्ट्री काडला ते एवरी टायम तो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करपाक येता. एक्चुअली पुलिसांक हांव रिकमेंड हें करता कितें सल्यूट करता ते एवरी टायम येवन आमची स्थिती आहा ती कंट्रोलान करता. मात हो येयल्लो पळय तो सिच्युएशन क्रिएट करपाक मुद्दम येता. सो असलो फ्लायींग स्क्वॉड तो तेका काय रोलूच नासलो थंयसर येवपाक. सो तेका कितें करता तेंकां करूं न्ही. तुमी बरो प्रश्न केलो. बरो प्रश्न कितें केलो. बरोबर राती कडेन हांगासर हेजें काम चालू आसता बरोबर. हे थंडेचे दीस हेचो जो आवाज जो आसा ते पोकलीन आनी हे जे हें काडटा न्हू तो सकयल आमच्या गांवांत म्हाज्या घरा कडेन म्हाका आयकूंक येता. म्हणजे हांगासर ह्या संबंद हेका जर विचारची तुमी जर जायत रातचें कितकें नॉयज पोल्युशन जाता आसतलें आं हें आमच्या हेका कळना सीएमाक कळना हेका कळना कोणा पर्यटन मंत्र्याक कळना आं कोणाच्याच तुमच्या लक्षान येना. आं व्हडल्यो सगळ्यो आमी हेजे मरे बाता मारता मरे आमचो सगळो सायंटिफीक एप्रोच आसता हें आसता तें आसता म्हणून आं हे त्रास जायना. आनी हे फ्लायींग स्क्वॉड अथवा हो मामलेदार आनी कितें आमकां हें करता मरे तुमी कितें फक्त नॉयज पोल्युशन फक्त मायक लावनूच जाता हय. दीस इज नॉट अ हें नॉयज पोल्युशन सांगा विचारा तांकां हो प्रश्न हांव विचारता. आं सबंद रात्रभर नमस्कार गोंयकारांनो हांव एना ग्रेशियस. पयले सुवातेर म्हाका खूब दूख दिसता कारण एक VDC कन्व्हेनर जावन आयज कसलो फायदो म्हाजो. ही कमिटीज आमी पळय जे पंचायतीन हाडटा हे फकत नांवांक त्याचो उपयोग कांयच ना. दुसरे जेन्ना हांव बायोडायवर्सिटीचे मेंबर आसले तेन्ना आमकां व्हडली बातां सांगताले की झाडां पर्यावरण सगळें हें सांबाळूंक जाय आमचे तळे सांबाळूंक जाय. जाल्यार हे आमचे तळे आसा ते हे गव्हर्मेंट सांबाळटा जाय हो व्हडलो प्रश्न जावन आसा. कारण आमी कितें मागता आमी हांगा आमच्या गांवा खातीर एक
हेल्थ सेंटर सारखे ना तुम्ही येशी एक टिटेनस इंजेक्शन मेळना हे लोजेची खबर जे जे हेल्थ सेंटर आमचे जे चिमणान आसा ते एक भाड्याच्या रुमान आसा एक भाड्याच्या शॉपान आसा आमकां बाजार ना आमच्या बायलो जे कल्टिवेट करता जे आपल्या शेतांनी ते विकपाक तांकां जागो ना तांकां रस्त्यार रावन विकचे पडटा जाल्यार वन नेशन वन प्रोडक्ट हे कोणाक बाबा काजिनो विच इज थिंगा गॅमलिंग चलता थिंगा परमिशन नासतना जे हे वन नेशन वन प्रोडक्ट कोणाक हे आमच्या शेतकारां भावांक फायदो आहा तातून तुम्ही सगळ्या गांवचे जावं मारवाडीक हाडून हिंगा पोतलेले आणि 17 मजलीची बिल्डिंग तुम्ही काडटले जाल्यार त्याची सेफ्टीक आणि सिवेज खंय वयतली हे आमचे कन्सर्न जावन आसा वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग बट वी आर ऑब्जेक्टिंग टू द प्लेस वेर इट इज कमिंग आमकां पयले सुवातेर आमकां बेजीक नेसेसिटीज ना चिमोलकारांक फाटले दिसांनी तुम्ही पळय हिंगा जे मातशे लागीं नॉट इवन 1 किलोमीटर पीपल आर सफरिंग फॉर ड्रिंकिंग वॉटर and people know that I have lodged a complaint against the borewell. I had to go to the High Court. Government is sleeping. The WRD is sleeping. And to preserve this, they want to construct this Unity Mall. On what basis? When Chimbal people has no basic facilities. If you come along with me, see the garbage plant. See the MRA plant there. See the heap, it has become Sonsodo. If this garbage cannot be tackled, will this garbage be tackled by the panchayat? I appeal to the government. Please do not take us granted. We the villagers will do or die. We will protest against this. We don't want such constructions to come up here. These are the aquifers. Can you repair it back? The things that have been destroyed over there, it is hard to see this, but the government has become blind. I appeal to the whole of people of Goa to please come and support us to stop this construction, or else Chimbal is gone to the migrants. That's all. अनेक प्रश्न आलो मॅडम हिंगा वायल्ड लायफाक कितें प्रॉब्लेम जातले काय दिसना तुमकां चालेल बाबा Wait, let me tell you, this is wildlife. This is a forest region. And during the IT park, we saw a live peacock. I saw a live peacock and our MLA was there. Now where is he? MLA saw it burning. He was there. Now where is he? He doesn't know that there are wild animals here. This is my anger that I'm shouting, and I am requesting the Sarpanch once again step out and come and stop this.